काल ज्यो फुलकार भावानी जायो हाडलाल्यो ते सगळे होबो मंडपान बांधल्योत आणि आयज ज्यो हाडल्यो जायो ते सगळे होबो हांगासर लालकी सुखासनाक संबंध सजयल्लो आसा आणि आता हांगासर मागे ही जायांची पुजा जी आसा ती हांगा जातली। ह्या सगळ्या सुखासन ह्या सगळ्या सुखासन रंगय मेरेन तुम्ही मात खंय जाव नाकात आणि दुसऱ्या काय टीव्ही लाव नाकात। मी रोखडो येतो न्हय हे आता संबंध सुखासन रंगोंक नया अजूनही हे सजोंक नया ताका लागून तुम्ही खंयच जाव नाकात। आणि अशा प्रकारे हांगासर म्हाड्डोळा ही जायांची पूजा जी आसा ती आता लालकी सुखासन घालना आसा आणि हेजो सगळो हांगा सत्यनारायणाची पूजा जातली आणि तेज्या उपरांत ही खरी पूजा हांगा जातली आणि त्या खातीर ही जी हेजा सुखासन आहा ह्या सुखासनाक सध्या जायांच्या फुलांनी संबंध रंगयला। खराच म्हाड्डोळच्या जायांचो सुगंध जो आसा जो परमळ जो आसा तो खराच अप्रतिम खराच शब्दच ना इतकी फुलां आसात पूण हो जायांचो जो सुगंध हो परमळ म्हाका दिसता गोंयांतल्या खंयच्या जायांक ना इतको सुगंध येता हो तुमकां टीव्हीर कळचो ना। त्या खातीर हांगासरच ह्या म्हाड्डोळा येवनच तुमकां बघचा पडटला। त्या खातीर तुम्ही सगळे दर वर्सा ह्या जायांचे पुजेक येयात बघात कसो जायांचो परमळ येता खराच मन कसं प्रसन्न जाता। अशा प्रकारचा काम अशा प्रकारची संस्कृती आमची परंपरा आमचे सगळे फुलकार भाव सांभाळून असतात। हे कार्यक्रम बघतानाच हालीच सांगे केपें आणि कुडचडेच्या लायन्स क्लबान सर्गेस्त उत्तम फळदेसाय या संस्थेच्या शाळेचो 100% निकाल लागलो म्हणून त्यांच्यानी शिक्षकांचो आणि सगळ्यांचो भोवमान केलो। हे सगळं बघताना आम्ही परत जाऊया आणि आमची जायांची पूजा जी आसा ती बघूया। लायन्स क्लब केपें आणि सर्गेस्त उत्तम फळदेसाय एज्युकेशनल ट्रस्टान युनियन हायस्कुलाचो 100% रिजल्ट येयल्लो म्हणान त्या शाळेतल्या सगळ्या शिक्षकांचो आणि हेर कर्मचाऱ्यांचो शिक्षण तज्ञ प्रभाकर तिमलेच्या हातीन भोवमान केलो। ह्या वेळार लायन्स क्लबाचे अध्यक्ष सुभाष फळदेसाय युनियन हायस्कुलालो हेडमास्टर अरुण कुमार साळुंके आणि भुरग्यांचे पालक गांवांतले शाळेतले बरे मागते आणि हेर भोवमान सुवाळ्याक हजर आसलेले जे शिक्षक शाळेचा वातावरण बदलतात। लायन्स क्लबाचे अध्यक्ष सुभाष फळदेसायन हायस्कुलाच्या शिक्षणाचो तसाच कर्मचाऱ्यांच्या श्रमाचा कौतुक केला। शाळा ही घर कसा करून शाळेत येवपी भुरग्यांच्या आयुष्याक खरा आणि बरा जीवन जगपाचो मार्ग दाखयत त्या शाळेत शिकलेलो भुरगो आयुष्यात जिखतलो असा शिक्षण तज्ञ प्रभाकर तिमल्यान सांगला। शिक्षक वर्ग पालक आणि भुरगे एकठांय येऊन जे पळय 300 दीस किती असतात ते 290 दीस जे पळय काम पळय करतात तातूंत लास्ट डे रिजल्ट साठी पास जावपाक जाय। सो रिजल्टा खातीर अभिनंदन करचे परस रिजल्ट 100% काम सगळे बरें दिसता आमी सगळे खुशी जातात पूण इतले दीस इतले म्हयने शिक्षक आणि पालकाच्या सहकार्यान आणि सगळे विद्यार्थी धावेचे इस्कॉलाक रावप सकाळ फुडें 7:30 ते रातचे 8 पासून खूब दिसां खातीर आणि इस्कॉल म्हणटा ते घर करप इस्कॉल म्हणटा ते ऑफिसाच्या व्हड कर उडोवप ऑफिसाक वचून वेळ रावना आणि हे प्रोसेसांतल्यान जो भुरगो पळय घडटा तो एसएससीक एक विशयाक फेल पसून जाल जाल्यार ताका आयुश्याक मार्ग मेळटलो। सांग्याच्यान आमच्या मयूर नायकान युनियन हायस्कुलाच्या शिक्षकांक शाबासकी दिली। म्हाड्डोळची म्हालसेची गोंयांतली सगळ्यांत फामाद ही जायांची पूजा आणि हे जायांचे पुजेक सबंद देवळां हे जायांचो परमळ जो आसा सबंद फागता। गोंयांत सगळ्यांत वेगळो परमळ आसताल्यो ह्यो जायो 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 असं म्हणत हांगा म्हाड्डोळा जायो तुमकां जायो असं म्हणून ह्यो जायो विकणारे जे फुलकार आसात तेंची ही जायांची पूजा अशी ही परंपरा 98 वर्सांची आणि 98 वर्सां पासून असे वेगळे वेगळे रथ वेगळे वेगळे लालखी सुखासना करून ही जायांची पूजा जातात। आम्ही आज ही जायांची पूजा कशा प्रकारे करतात ती बघूया आणि या जायांची सगळी माहिती मिळवूया। तुम्ही सगळे जण येयात आणि या जायांची पूजा बघात ह्या जायांचं दर्शन घ्यात आणि जायांचो परमळ तुमच्या मनात भरात आणि चलात।
खरंच ही म्हालसा देवी जी आसा ती तुमकां सगळ्यांक सुख समाधान शांती आनी समृद्धी दितली। खरंच ही जायांची पुजा म्हणजे मनात सगळ्यांच्या हृदयात सगळ्या जीवनातच वेगळो परमळ दिवपी अशी जायांची पुजा। म्हाड्डोळची म्हालसा नारायणीची जायांची पुजा फाटली 98 वर्सां जाली म्हाड्डोळचो फुलकार समाज मोठे हौशेन करीत येयला। म्हाड्डोळच्या जायांचे पुजेक म्हाड्डोळचे फुलकार भाव दर वर्सा कोठ्यांनी जायो देवीक दितात आनी जायांची पुजा करतात। हो म्हाड्डोळकारांचो जायांचो मळो। ह्या जायांच्या मळ्यासून फुलकार भाव जायो हाडून मिगेर त्यो श्रीकृष्णाच्या देवळांत हाडटात आनी थंय त्यो गुंथून मिगेर म्हाळशेच्या देवळांत हाडटात। म्हाळशेच्या देवळांत जायांच्यो फातयो, जायांचे वेगळे वेगळे हार, जायांच्यो माळा आनी हेर तरेन फुलां गुंथून त्यो मिगेर अशा तरेनी लालखी जावं अंबारी न जाल्यार अशा प्रकारची लालखी सुखासन करतात। 2 दीस फुलकार भाव जायो काडटात आनी जायांच्या पुजे दिसा त्यो सगळ्यो म्हाळशेच्या पांया कडेन अर्पण करतात। ते इकिनून ना अंदू हे जायांचे पुजेक फुलकार भावांनी सांगल्या त्या प्रमाण सुमार 8 कोटी जायांनी देवूळ सजयल्लां। सबंद देवूळच जायांच्या फुलांनी ह्या दिसा सजयतात। बघा कशो माळा देवीक घालून देवी जायांनी भरून काढल्या। तसंच देवळांत सगळे कडेन जायांचोच परमळ आसा। दर वर्सा ह्या जायांच्या पुजेक वेगळ्या वेगळ्या आसन जावं अंबारी न जाल्यार लालखी सुखासन असा जायांनी करतात आनी तेतून देवीक बसयतात। जायांच्या पुजे दिसा सत्यनारायण पुजा जाता। ती जाली की भजन, गायन आनी आरत जाता। हे सगळं जातूकच सगळे गांवागांवांसून येयलाले भक्त ह्यो जायो काडटात आनी आशीर्वाद म्हणून जायो व्हरतात। अंदू असा सुखासन केलें आता बघा। आमच्या म्हाड्डोळच्या काशीनाथ नायकान जायांच्या पुजे बद्दल सांगलां ता आसा। ही जायांची पुजा 1914 पासून सुरवात जाल्ली आसा। हेचें कारण म्हणजे तेन्ना गोंयांत सगळी कडेन रोगराई पसरलेली आनी तेन्ना हे गांवांत तशेंच साथीचे साथ पसरलेली। तेन्ना जायांक हेवटेन तेवटेन कांयच डिमांड पासून नाशिल्लो। तेन्ना आमचे सगळे फुलकार समाजाचे लोक एकत्र जमले आनी म्हाळशेक घराणें घातलें की हे साथींतल्यान सगळे गोंयांक मुक्त जावचे आनी आमचोय गांव सुखी समाधानान चलचो। तेन्ना हळू हो गांव निवळ्ळो आनी सगळे लोक आबाद जाले। तेन्ना सगळ्यांनी ठरयलें की हे 2 दीस आमी जायो न विकता सगळ्यो म्हाळशेच्या चरणाचेर अर्पण करच्यो आनी तेन्ना पासून ही जायांची पुजा आमी सुरवात केल्ली आसा। 1914 हाच्या आजान तेणें केल्ली आसा ती। अंदूचें यजमानपण आमचो रोहिदास दत्ताराम नायक हेका मेळ्ळेलें आसा। म्हाड्डोळासून आमच्या विवेक प्रभून आणि ओंकार फळारीन आमकां म्हाळशेच्या जायांच्या पुजेक जायांच्या परमळान सामके फुलोवन उडयले। हालींच हावजिंग बोर्डांतल्या एकमुखी दत्ताच्या मंदिरांतय जायांची पुजा जाली। सबंद देवळांत जायांच्यो फुलांच्यो माळा आनी हार करून सगळां देवूळ सजयला। एकमुखी दत्ताचा दर्शन घेवच्या खातीर कडेकुशीचे सगळे दत्ताचे भक्त ह्या जायांच्या पुजेक येतात। मिगेर ह्या देवळांत पालखी जायांनी सजयतात। त्या निमतान भजन आनी आरती जातात। हो एकमुखी दत्त अडीअडचणीत पडलेल्या भक्ताच्या उल्याक पावता असा लोक मानतात असा थंयसरल्या भक्तांनी आणि देवाच्या पुजाऱ्यांनी सांगला। साधारण 1.5 लाखा वयर जायो ह्या देवळांत देवाक घालतात। सबंद देव आणि देवाची पालखी जायांनी भरून काडतात।
हाऊसिंग बोर्डातल्या ह्या एकमुखी दत्ताचा आमकां त्या निमतान दर्शन तरी घेवंक मेळ्ळा। दर शुक्रारा बगीद्रावात प्रुडंट मिडियाचो माण आनी माणावल्यो सांस्कृतीक कार्यावळी कश्यो जाल्यो हें आमकां इसरा नाकात। त्या खातीर लायात एक प्रुडंटाक फोन आनी कळयात तुमची मतां gopinath@prudentmedia.in चेर कळयात। आता परत मेळया फुडल्या शुक्रारा। आता दर शुक्रारा असोच एका गांवांत जावन गांवाची परंपरा जी आसा वेगळे सण उत्सव आनी वेगळ्यो परंपरा बघीत रावया आनी वेगळ्या उत्सवांची माहिती मेळोवया। दर शुक्रारा बघीत रावात प्रुडंट मिडियाचो माण। तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट नमस्कार।